तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आज आमी जमिल्ले आसा फाटले 2 म्हयने ह्यो पार्टीचे जी कमिटी काडपाची प्रोसेस चालू आसा तेजोच एक भाग म्हणून आमी आज जमिल्ले आसा ते म्हणल्यार मंडळाची कमिटी फाटल्या टायमा भितर तुम्ही पळयल्ले आसा की बूथ प्रेसिडेंट बूथ कमिटी तशेंच मंडळाचे अध्यक्ष आमचो स्टेट प्रेसिडेंट तशेंच सगळे जाहीर जाल्ले आसा। आता आमचे म्हणजे हो प्रोसेस चालू करता आसतना आमी आज मंडळाची कमिटी डिक्लेअर करपाक हांगा जमिल्ले आसा। अध्यक्षांनी नवीन जे 3 वर्सां खातीर जी कमिटीची नेमणूक जाल्ली ती जाहीर केल्या आनी तेजे बरोबर सविस्तर अध्यक्षा बरोबर बाकी सगळे पदाधिकारी आसा ती 31 मेंबरांची कमिटी डिक्लेअर केल्ली आसा। तेजे उपरांत आमच्या पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी आणि खास करून केपेचे आमचे प्रभारी सर्वांत भगत हांगा आमचे मदीं आसात। मंडळाचे अध्यक्ष नवीन जाल्ले आमचे कृपे वेळीप तेच प्रमाणे आदले अध्यक्ष आणि पंच स्वता बाब संजय वेळीप आमचे मदीं आसात। हांव जे कमिटी जाहीर केल्ली आसा ती कमिटी सगळ्या 31 मेंबरांक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि आदी फुडें तांकां शुभेच्छा दिता आसतनाच त्यांच्या कारकिर्दी बरी भरीव कामगिरी जातली। सेक्रेटरीन जो उल्लेख केलो की 27क 27+ जावपा खातीर त्यांचो सिंहाचो वांटो आसतलो, बरी कामगिरी ते करतली अशें हांव तांकां शुभेच्छा दिता। जशे हो मतदारसंघाक एक लागींचे संबंध असले कारणाने मतदारसंघात नेतृत्व केल्ले कारणाने म्हाका सगळे कार्यकर्त्यांक बऱ्यापैकी म्हाका खबर आसा कोण कसो कितें कार्य करता आणि त्या प्रमाणे पयलींचे आदले मंडळ बाब संजयाच्या अध्यक्षकाला बरी कार्य आपले परीने केल्ले। त्याच प्रमाणे काम व्हरता आसतना आनीकय तातूंत सगळे जे नेमणूक केल्ले आसता बाब कृष्ण वेळीप जे आसात ते नवीनच जरी अध्यक्ष जाले जाल्यार सुद्धा ताका काम करपाची खूब एक हे आसा। नेहरू युवा केंद्रापासून ते आनी उलोवपाक थोडे कमी आसा पूण काम करपाक चड आसा अशी तांची ख्याती आसा ते आसात। आनी ती बाकीची टीम जे आसात ते सगळे जशी ते नांव आतां जाहीर केले ते प्रमाणे आदले जनरल सेक्रेटरी आसले ते आता उपाध्यक्ष आसात। नवीन जुने जनरल सेक्रेटरी तेजे बरोबर आयिल्ले आसात ते दयेश नायक जे 4 फावटी कॉन्सलर जाल्ले आसात। दुसरे अर्जुन वेळीप म्हळ्यार अण्णा म्हणटा आमी ताका जे बार्शीचे आदले सरपंच अशे तेंचे बरोबर वांगडी आसात। बाकीचे उपाध्यक्षा बद्दल सुद्धा सगळे एका परत एक लोक जाणकार आसात। 2 आदले जनरल सेक्रेटरी आसात कुशाल वेळीप आणि दुसरे आमचे प्रसाद फळदेसाय आणि त्याच बरोबर आमचे नगराध्यक्ष दीपाली त्या तेजे उपाध्यक्ष म्हणून आसा। आणि बाकी सुद्धा जर आमी सगळी कमिटी पळयत जाल्यार आपल्या आपल्या फिल्डा भितर बरी काम करणारे कार्य करणारे अशा पद्दतीन हे 31 लोकांची कमिटी काडली आसा। म्हणजे एक बरी भरीव कामगिरी हांगा जातली अशें हांव आश बाळगतां। कित्याक पक्षाच्या काळ लागींच्यान पयल्ले आसात गेली 6 वर्सां जे इलेक्शन आसो अथवा नसो पक्षाचे कार्य म्हणजे चालू आसता, काम चालू आसता। वयल्यान जे आदेश येतात जे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसतले किंवा गोंयचे अध्यक्ष आसतले ते जे काम आमकां दितात ते प्रत्येकाने काम बऱ्यापैकी करपाचें आसता। आनी भाजप पक्ष असो आसा की इलेक्शन लागीं येयले म्हणूनच खंय तरी काम करप अशातली ना। इलेक्शन आसो नसो खंयचें इलेक्शन जालें असेंब्ली इलेक्शन आसतलें, MP इलेक्शन आसतलें, जिल्ह्याचे आसतलें, पंचायत आसतलें, कौन्सिलरचे आसतलें, इलेक्शन जालें का ताबडतोब दुसरी जाग्यार कामां लागप अशे पद्दतीन हो पक्ष आसा। फक्त इलेक्शन लागीं येयलो म्हणूनच काम करप अशातली ना। म्हणजे जे कार्यकर्ते आसता तांचे फुडें आव्हान आसता की प्रत्येक जे कार्यक्रम जो आमचे श्रेष्ठ दिता ते बऱ्यापैकी राबवप आसतात आणि त्या प्रमाणे ही टीम बऱ्यापैकी करतली। आमकां प्रभारी सुद्धा लाभले आसात। हांव तांकां लागींच्यान पळयता म्हजे मित्र जालेच पूण पक्षाचे म्हणून काम करता आसतना तेंची कशी पकड आसा आणि कशे पद्दतीन शिस्तबद्ध अशें ते कार्य करता हे अनेक हांव पळयता गेली वर्सां। म्हणटकीर ते आमकां प्रभारी लाभले आसात। म्हणजे आनीकय आमचे एक मतान एकजुटीने काम करपा खातीर सगळे संघटीत रावन म्हणटा अशें आयज खंय तरी उणी धवणी कितें आसा जाल्यार ते क्लियर करून आज एक संघ रावन भाजप परत एक फावटी 27क भाजपचो झेंडो फुलतलो अशे पद्दतीन कार्य ह्या आमच्या मंडळान करतले। तेच्या अगोदर 27चे पयलीं आनी आमकां 2 इलेक्शनाक सामोरे वचपाक जाय। पयलीं म्हळ्यार आतां रोखडेच डिसेंबराक जिल्ल्याचें इलेक्शन येतलें आणि आमकां 4 जिल्हा पंचायत मेंबर लागता। आमकां 4 कडेन आमचे 4 ZP सध्या आमचे कडेन आसात आणि ते एक इलेक्शन आमचे फुडें आसात। म्हणजे सगळे पंचायती कव्हर जातात। तेजे उपरांत 6 म्हयने परत कौन्सिलरचें इलेक्शन आसा जी म्युनिसिपालिटी कव्हर जाता आणि त्या जाले उपरांत 27चें असेंब्ली इलेक्शन अशी 3 इलेक्शनां तांकां ताबडतोब जायी। तेजे उपरांत म्हणजे पंचायतीचे आसतले पूण 3 इलेक्शनां ह्या कमिटीच्या अंडर हे जावपाचें आसा। तर ही भक्की भरीव कामगिरी जातली अशें हांव गरीब धरता। तांकां यश आवडटा आनी सगळ्यांक आमच्या केपें मंडळाच्या अध्यक्षान आपली कार्यकारिणी समिती म्हणजे मंडळ समिती जी आसा 31 जाणांची डिक्लेअर केल्ली आसा। पहिली सुवातेर भारतीय जनता पक्ष गोंय प्रदेशच्या वतीन हांव ह्या सगळ्या अध्यक्ष आनी तेच्या कार्यकारिणी समितीक शुभेच्छा दिता आणि त्यांचे अभिनंदन करता।
आयज भारतीय जनता पक्ष हो लोकशाही पद्धतीन वागपी पक्ष हो आमी सगळे जाणा। संबंध गोंयभर 40 मतदारसंघाच्यो मंडळ समिती पयर शेनवारा साकून आमी डिक्लेअर करपाचे प्रोसेस सुरू जाल्ले आसा। कारण हाजे पयलीं आमी पळयलां की प्रायमरी मेंबरशीप, एक्टिव्ह मेंबरशीप, बूथ समिती आनी आतां मंडळ समिती। फाल्यां परवा ह्या 2 दिसां भितर संबंध 40 मतदारसंघांतल्यो मंडळ समिती जाहीर जातल्यो। त्याचबरोबर दक्षिण आनी उत्तर गोंय ह्या दोन्ही जिल्ह्याच्योय समिती डिक्लेअर जातल्यो आनी ताजे नंतर एक भव्य मेळावो प्रत्येक मतदारसंघात कार्यकर्त्याचो मेळावो सुरू जातलो। इनफॅक्ट आयज मांद्रेच्यान तेजी सुरवात जाल्ली आसा, मागीर परये, वाळपय जातले आनी सगळे 40 मतदारसंघात हे आमचे कार्यकर्त्यांचे मेळावे सुरू जातले। ह्या मेळाव्याक आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री तशेंच प्रदेशाध्यक्ष, दोन्ही खासदार, राज्यसभेचे खासदार, लोकसभेचे खासदार, माजी खासदार विनयभाई आसतले, नरेश सावयकर आसतले, असे सगळे प्रमुख लिडर जे आसा ह्या मेळाव्याक आमच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले। ही मंडळ समिती आमी डिक्लेअर करता आसतना आमी जेन्ना लोकशाही म्हणटात आनी रिझर्वेशन म्हणटात, आता तुम्ही जर आयकल जायत तर तुम्ही पळयले की 33% रिझर्वेशन फॉर द वुमेन म्हणजे महिलांक आमी ह्या प्रत्येक मंडळ समितीचे रिझर्वेशन दिल्ले आसा, सगळे 40 मंडळाचे। त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पक्ष हो एक युवा पक्ष म्हणून आमी ह्या खेपेक पळयले आसतले 40 मतदारसंघातले जे आमचे अध्यक्ष आसात त्यांची वयोमर्यादा 45 वर्सां म्हणजे 45 वर्सां सकयल्ले प्रदेश मंडळाचे अध्यक्ष आमी निवड केल्ले आसात लोकशाही पद्धतीन। आनी आमी युवा जे पिढी जी आसा तांकां फुडें हाडपा खातीर हो भारतीय जनता पक्षाचो नवो उपक्रम आसा। आज जर तुम्ही पळयत आज भारतीय जनता पक्षाचो मुख्यमंत्री सुद्दां जो आसा डॉ प्रमोद सावंत हो एक युवा अध्यक्ष आसलो, तसोच पक्षाचो आज आमचो प्रदेशाचो अध्यक्ष आसा दामो नायक, तेवूय सुद्दां युवा मोर्चान काम केल्ले कार्यकर्ते आसा। म्हणून युवा पिढी आमची भारतीय जनता पक्षान समावेश करून घेवपा खातीर ही प्रक्रिया आमी सुरू केल्ली आसा। हांव परत एक फावटी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन गोंय प्रदेशाच्या वतीन आतां नवीन जी समिती आमच्या कृपेशान केपें मतदारसंघाची जाहीर केल्ली आसा त्या समितीक शुभेच्छा दिता। तेंचे कडल्यान अपेक्षा करता की त्या येणाऱ्या 2027चे इलेक्शन असो किंवा भारतीय जनता पक्ष आज इतलो वाडलो तसो अनेक कार्यक्रम येतात, ते कार्यक्रम ह्या मतदारसंघात फुडें व्हरता आसतना सगळ्यांनी बरोबर वावरून जे जुने कार्यकर्ते आसतले, नवे कार्यकर्ते आसतले, सगळ्यांक बरोबर घेवन ह्या मतदारसंघातले काम फुडें व्हरचें। त्याच बरोबर जो 2027 आमचे इलेक्शन आसा आनी तातूंत आमी एक नारो दिल्लो आसा 27+ आनी तातूंत भितर केपें मतदारसंघातलो 27+ आमचो आमदार आमकां निवडून हाडपा खातीर ह्या समितीन बरे भशेन काम करतले अशी आशा व्यक्त करता। परत एक फावटी तांचे अभिनंदन करता, ह्या कमिटीचे आनी तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.